वेलिंगरान जे पळय केला हो वेलिंगर गोंयचो स्थानीक हो न्हू, एक तर एक महाराष्ट्राचो जावंक शकता नाल्यार कर्नाटकाचो, की गोंयान पळय आजून पासून कोणेनूच धर्माचेर उलोवन केन्नाच भेदभाव करूंक ना। आनी हो पयलो मनीस आमच्या गोंयान भेदभाव करपी। हेका धर्म बिरम कांय ना, कित्याक हो तर उलयता हो धर्माचेर उलयता, धर्माची फूट घालून हो गोंयान करूंक सोदता तरी कितें। हो एक लिडर, हो कोण मिनिस्टर हे उलोवपाक आनी गोंया मदकात कोंकणी क्रिस्तांव मुसलमान पळय एक आसात तांकां फूट घालपाक सोदता हो। हे आमकां कांयच सदमाना। हे वेलिंगराक कितें भाशेन कितें करपाचो हो सीएमान सांगते, कित्याक सीएमान एसेंब्लीन सांगलेलें जो कोण धर्माचे वयर अगेन्स्ट वयता तेचेर आपूण कडक शिक्षा करतलो म्हणून। जाल्यार आजून तेचे वयर सीएम कित्याक उलयना, कित्याक उलयना, कारण कितें, सीएम कित्याक ओगी आसा। आज सगळ्या चॅनलाचेर आनी आख्ख्या गोंयाचेर गाजता हो वेलिंगर एकलोच गोंया मदकात फूट घालता। आनी ही फूट घातलेली धर्मा मदकात ही सीएमांक जायी, जाल्यार सीएम आजून एक्शन कित्याक घेयना। सीएम तोंड धांपून ओगी कित्याक आसा काय हो तेंचो कोण तरी लिडर आसा सीएमाचो, काय सीएमाक प्रोटेक्शन दिता, काय सीएम तेका प्रोटेक्शन दिता, हे तरी आमकां कळोंक जाय। आज इतलो लोक आमी आतां दुखावलो, कारण कितें, हेच्या आदी केन्नाच कोणें धर्माचे वयर केन्ना कोण आवाज उठोवंक ना आलो। कित्याक हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे एक आसात, कोणूच कोणाचे हेका ना, जाल्यार हो एकलोच कित्याक हे फूट घालता, हेका कारण कितें फूट घालपाक। जर तो नीज गोंयकार आहालो जाल्यार एकूचो ना आलो, हो नीज गोंयकार न्हू, हो खिचो सुंचून येवन हांगर गोंयान रावला आनी हो गोंयकारांच्या भितर फूट घालता। I would like to add another thing. In case of Father Bolmax, when he made a sudden statement, okay, he was arrested immediately and the CM said, rule is a rule. Now where is the rule disappeared? Where has the rule evaporated? I would like to know. Does this rule does not apply in the case of Mr. Wellinger? He has hurt our sentiments, has deeply pained us, not only from Arambol, not only from Goa, but people from all over the world. Now what is he trying to do? He's such an old, and I always thought he was a mature man, but making such statements is destroying the fabric of our community, and that is not done. So I would like to remind the Chief Minister, please sir, arrest him immediately and immediately. No more waiting. Yes. पण आयज आमची शांती बिगडत वतात आसा। आयज आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे आमी एकवटान चलतात। जेन्ना आमची क्रिस्तांवांची केन्ना फंक्शनां कशी फेस्तां जातात, क्रिसमस जाता, हिंदू भाव आमच्या घरा येतात। जेन्ना हिंदू भावांची गणपती जावं आनी कसलीं फंक्शनां जातात आमी तांच्या घरा येतात। आनी आमचे रिलेशन जावं मुस्लिमांचे आमच्या गोंयान इतले रिलेशन बरें आसा की आमी सगळे एकवटान शांतीन चलतात। पूण आतां हो सुभाष वेलिंगर जो आसा, आमी नको हो कित्याक लागून उठला आनी कित्याक लागून आमच्या गोंयच्या साहेबाचें सावराचें शावेराचें नांव कित्याक पिड्यार करता तो एकलो जेजू जाणा आसतलो। कित्याक आमी केन्ना कोणाचो वायट करूंक ना आनी केन्ना वायट आमी कोणाचें उलोवंक ना। आनी आतां ताची कूड उक्ती जावपाची आसा, कितलो आख्ख्या संवसाराचो लोक हांगा येवपाचो आसा, जाल्यार हो कित्याक लागून ही अशी नाका जाल्लीं उतरां उलोवन नाका जाल्ली मेसेजी दिवन कित्याक गोंयच्या साहेबाचें नांव कित्याक पिड्यार करता हें आमकां कांय समजना। आमी इतलेंच म्हणटा, तुमचो धर्म तुमी सांबाळा, आमचो धर्म आमी सांबाळा, पूण लास्टाक आमी सगळे एक, हिंदू असो मुस्लीम असो क्रिस्तांव असो सगळे एक। आमी म्हणटा बाप पूत इस्प्री सात, तेच भाशेन विष्णू ब्रह्मा महेश सगळ्यांचे धर्म एकूच चलता, सगळे कांय वायट ना। अल्लाह तेंचोय जाल्यार पुराण आसा, सगळे एक आसा आनी आख्खे गोंयकार आमी सगळे एकवटान चलता। केन्ना कितें वायट बरें जाल्यार सगळे एक जावन एक जुटीन आमी फुडें सरतात। जाल्यार आतां ही वत वेलिंगर कित्याक लागून ही आमची दुस्पट आमच्या गोंयान करूंक सोदता। अशें करीत जाल्यार आमच्या गोंयाचे सगळे जी पळय शांतीचे आमचे गोंय आसा ते सगळे बिगडत वयतले आनी आमची शांती सगळी कबार जातली। ताका लागून आमी इतले सीएमा लागीं मागतात, ताका इतलो हे पळय ताणें इतलें केलां पळय, इतल्यानूच ताका खंय तरी तडीपार करचो आनी हे भाशेन ताका आनी परतून आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर तेणें वायट कांय उलोवचें न्हय, इतलें हांव विनंती करून मागता। आनी सीएमान तेचेर मातशें एक्शन घेवन ताका खंय तरी तडीपार करचो।
हे आम्ही जे पळय कितें एप्लिकेशन करून हाडलां रिगार्डिंग हेट स्पीच गिवन बाय मिस्टर सुभाष वेलिंगकर हे आम्ही साहेबाच्या हातीन दितलो ही स्पीच पळय त्यांनी दिल्ली आसा ही स्पीच पळय सुभाष वेलिंगरान दिल्ली आसा ताका ताबडतोब जाता तितलो बेगीन अरेस्ट करचो आणि जे पळय त्यांनी DNA टेस्ट इतले 450 वर्सां फाटले पळय आमच्या गोंयच्या साहेबाचे साम्राज्य साहेबाचे पळय DNA टेस्ट करूंक मागला पळय म्हाका जाल्यार दिसता आतां सारकी इतली गरज आसा हो 75 एजीचेर आपल्या बायल भुरग्यांक सांडून काजार जाल्लो आसा म्हाका दिसता DNA टेस्ट ह्या वेलिंगराची करपाची आमच्या गोंयच्या साहेबाची जे आता स्टेटमेंट दिला न्हू की आमचे हेचेवर तेणे आमचे चुकी मागची आख्खे हेचे तेणे जे उलयला ना कित्याक सर जाणा वेलिंगकर सुभाष वेलिंगकर हा रे सुभाष वेलिंगकर हो प्रोफेशनली जावन असो एक टिचर आनी टिचरी कडेन हल्ली चूक जावन हें सारकें न्हू सजपालाय न्हू हो म्हाका दिसता इंटरनेट ही तरी तो डिस्टर्ब आहा आनी कोण तरी ताका प्रेशरायज करता कित्याक आख्ख्या गोंयान खाली हो वेलिंगकरूच उलयता एकदां दोनदां न्हू जायते फावटी चुकी जाल्या आनी हे टायम आनी हो चुकी कळटा म्हणून आयज लोक आयज सोंसतलो आमचो लोक भायर सोंसतलो आसलो हय आमचो लोक भायर सोंसतलो आसलो पूण हेणी आपले लिमीट क्रॉस केल्ले आसा ताका लागून ताका इमिडिएट 24 hours भितर हाका अरेस्ट करपाचो आनी हाका भितर घालपाचो ही आमची मागणी सर आम्ही आता हांगा पुलीस स्टेशनार आवाज घेवन पुढे आम्ही त्या घराकडे येतले म्हणून पळोवचे घराकडे वयतले Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.